नमस्कार. आयच्या या डिबेटाच्या खाशेल्या एडिशना भितर तुमकां येवकार. आज आमी डिबेट करता कारण आज दिसत आसा तो म्हळ्यार गोंय घटक राज्य दीस. घटक राज्याच्या इतल्या वर्सां उपरांत 36 वर्सां उपरांत गोंय उरला काय कितें? जर उरलां जाल्यार ताका घटक राज्य कारणीभूत आसा, जर उरलें ना जाल्यार ताका कितें कारणीभूत आसा. आनी 4 मानेस्त म्हजे बरोबर आज स्टुडियो भितर आनी अशे मानेस्त म्हाका दिसता तांची मतां आयकुपाची पुराय गोंयाक उमळशीक आसतली. पयलीं आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी सत्ताधारी पक्षाचे म्हणयारे एडवोकेट यतीश नायक. यतीश बाब वेलकम. दुसरे आसात म्हजे विरोधी पक्षाचे फुडारी आनी आदले केंद्रीय कायदो मंत्री एडवोकेट रमाकांत भाई खलप. भाई वेलकम. तिसरी आसात म्हजे बरोबर अशे ताणें आमदार आशिल्ले, सभापती आशिल्ले, पण तांणी सत्ते खातीर राजकारण केलें ना ते तोमाजीन बाब कारदोज. तोमाजीन बाब वेलकम. आनी चवथे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे एक्टिविस्ट प्रोफेसर युगांक नायक. युगांक बाब वेलकम. आनी हे पॅनल इंट्रस्टींग आसा. ह्या पॅनलाचेर 2 अशी व्यक्ती आसात जाणी युनियन टेरिटरी आशिल्ली गोंय पळयलां आनी स्टेटहुडा उपरांतची गोंय पळयलां. आनी आमचे सारके एक 3 जाण आसात जे जन्माक घडये युनियन टेरिटरीक आयले आसतले, पण तांकां याद मात फक्त आनीक जे गोंय पळयलां ते स्टेटहुडाचें पळयलां. सो हांव सुरवात युगांक बाब तुजे कडच्यान करता की तूं जेन्ना आयच्या गोंया कडेन पळयता आनी जो आमचो आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार हॅज गोवा लॉस्ट इट्स युनीक कॅरेक्टर. तुका शेणला असो दिसता, शेणपाच्या वाटेर असो दिसता, काय आमी राखपाक शकतात असो दिसता अजूनय? आय थिंक प्रमोद की पयली गजाल हे जाता की ऑलमोस्ट आतां 15 वर्सांच्यान वो गोंयकारपण आनी सेव गोवा आनी ह्यो सगळ्यो गजाली हो राजकीय मुद्दो जायत आसा आनी प्रत्येक पक्षाचे आपले वेगळे वेगळे धोरण आसा तेज्या खातीर. बट वेन वी टॉक अबाउट दीस युनीक कॅरेक्टरिस्टिक्स, दीस इज अ व्हेरी क्लिशे एरिया. जर स्टेटहुडाचो जर आयज विचार करता जाल्यार फाल्यां महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी हे सगळे बाकीचे स्टेट आसा दे वूड ऑल्सो से वी आर युनीक. एवरी स्टेट गॉट अ स्टेटहूड बिकॉज ऑफ इट्स युनीक कॅरेक्टर, बिकॉज दे वर लिंग्विस्टिकली डिफरंट. वी नीड टू गो बियॉन्ड दॅट अँड से दॅट की एज अ कॅरेक्टर ऑफ अ स्टेट जो आमी मेंटेन करपाक शकले काय कितें. जे आमी युनियन टेरिटरी जाल्ले, जे फक्त 17 आमदार आशिल्ले, तुगेले 3 मंत्री आशिल्ले, ते मंत्र्यांची संख्या 12 जाली, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन वाडून 27 to 40 जाले. तातूंतल्यान आमी आमच्या राज्या खातीर कितें वेगळो कायदो करपाक शकले, ताज्या खातीर आमचो 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 कॅरेक्टर डिफायन जाता काय कितें ह्या सगळ्या ओवरऑल नॅशनल परिप्रेक्षांत. सो आज म्हाका दिसता की एज अ 36 years वी आर ऑल्सो अ स्टेट इन मेकिंग. सो 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 आज हाजेर आमी विचार करपाची गरज आसा की हॅव वी म्हणजे एक स्टेट म्हणून जो आमकां चारितार्थ जाय, एक कॅरेक्टर जाय, तो आमी बांदपाक पावले काय ना. कितें युगांक बाब तूं कितें म्हणटा, बांदपाक पावले काय ना? आय थिंक एज अ आमकां पॉलिटिकल आयडेंटिटी म्हणून जी जाय आशिल्ली, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ वेन यू टॉक अबाउट अ स्टेटहूड, इट टॉक्स अबाउट दीस इकॉनॉमिक आयडेंटिटी. तातूंतले 3 महत्वाचे फॅक्टर्स आसता. वन इज इंडस्ट्रियलायझेशन, एज्युकेशन अँड डेमोक्रेटायझेशन. एवरी स्टेट बिल्ड देअर कॅरेक्टर्स ऑन दीस 3 फाउंडेशन्स. आनी आज आमी ती 3 फाउंडेशनां पळोवपाची गरज आसा. इज आवर इंडस्ट्री मॉडर्न? इज वी आर स्टील अ रिसोर्स बेस्ड इकॉनॉमी? आर एड्युकेशन आज आमी ओवरऑल एनरोलमेंट रेशो म्हणजे लिटरसी रेशो आमचो व्हडलो आसतलो, बट क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन जो आमकां एनरोलमेंट रेट लागता, वी आर स्टील लो एट दॅट. अँड डेमोक्रेटायझेशन वेन वी टॉक अबाउट दीस की द क्वॉलिटी ऑफ आमची लेजिस्लेशन्स आनी कायदे आज आमी त्या पद्दतीचे करपाक शकता काय ना. आय थिंक की हे जे 3 फाउंडेशन्स आसा, वी नीड टू रिथिंक ऑन दीस. ओके. तोमाजीन बाब, तुम्ही दोन्ही तरेची गोंय पळयल्यात. तुमकां युनियन टेरिटरीचे गोंय बरें दिसता काय आज जे तुम्ही स्टेटहुडाचे गोंय पळयतात ते बरें दिसता? जेन्ना युनियन टेरिटरी आसली तेन्ना आमकां दिसतालें केन्ना काल गोंय घटक राज्य जावचें. आनी ह्याच कारणाक लागून गोंयांत जायत्यो भानगडी म्हणून हांव पूण अशें टसल जाले की आमच्या गोंयकारां मदें फूट पडली. कोंकणी मराठी महाराष्ट्रान घालपाक, सेपरेट स्टेट दवरप, हें सगळें थिंगा उत्पन्न जालें. पूण जें युनियन टेरिटरी आसतना हांव जाल्यार म्हणटा जे गोंयकार त्या काळार स्वतंत्र जावन युनियन टेरिटरी आसले
तांचें चिंतप तांची मनां वेगळीं आसलीं. त्या काळायले तूं तो आमदार पळयशी आनी मिनिस्टरूय पळयशी जाल्यार तांचे भितरूय जायतें म्हाज्या हिसपान इनोसंटपण म्हणटा हांव, इतल्याच कारणाक लागून की करप्शनाची जी पळय विचार आसले ते भोव थोडे आसले. पूण जेन्ना आमी स्टेट जाले, घटक राज जालें आनी अशें दिसता की एक अशें ल्हार येयलें आमच्या जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले तांच्या मदें तांचे भितर जी एक हांव म्हणूंक सोदतां की तांचे भितर हो एक जो विचार आसलो की आमी ज्या कारणाक लागून निवडून आयले तें कारण आमी फुलफील करूंक वावुरतले हें जावंक शकलें ना. सगळेच म्हणून हांव, पूण जायते सुवातेर कांय सुवातेर अशें जालें की आमी डेमोक्रेसीचो खून पासून केलो आनी इतलेंय आसून जे कायदे आसले त्या कायद्यांतल्यान तें सारकें तें सत आसा अशें दाखोवपाचो प्रयत्न जालो. त्या खातीर म्हाका दिसता की आमचें जिवीत युनियन टेरिटरींतल्यान एका नागरिकाचें जिवीत अदीक बरें आसलें जाच्या परस स्टेटींतल्यान जरी आमच्या लागीं दुडू तुम्ही बरें सांगता म्हाका. तुम्ही म्हणटात की युनियन टेरिटरी भितर नागरिकाचें जीवन बरें आशिल्लें, स्टेटहुडा भितर राजकारण्यांची चड बरें जालें म्हणून. ऑन दीस नोट भाई तुमची म्हऱ्यांत येता. तुमकां हें पडटा की युनियन टेरिटरी भितर नागरिकाची जीण बरी आशिल्ली स्टेटहुडा परस, स्टेटहुडा भितर राजकारण्यांची जीण चड बरी जाली नागरिका परस. हे दोन्ही प्रश्न डिबेटेबल आसात. हांव एक सांगतलो, आमचो मित्र आमचे दुसरे तरेन सांगतले. बेसिकली हांव पळयतां गोंयच्या आजच्या स्थिती कडेन आनी वे बॅक इन 1961 जेन्ना आमी लिबरेट जाले त्या स्थिती कडेन पळयतां आनी एक विचार म्हज्या तकलेन नेहमी येता की 15व्या 16व्या शतकान युरोपांतल्यान कॉन्किस्टादोरीस भायर सरताले आनी ते मागीर आफ्रिकेन पावले, आशिया खंडान पावले, अमेरिकान पावले आनी जमनी ताब्यान घेतल्यो. सगळे देशच विकते घेतल्या सारके घेतले, ताब्यान घेतले. आज हे गोंय आमी 67 आमी थारायलें की आमकां मर्जर नाका आनी आमी आमची स्टेटहूड कडेन आमी वाटचाल सुरू केली आनी लोके कडेन आमी अशे तरेन आमची गोंयची अस्मिता आमची वेगळी आसा, आमचे सगळेच केंद्रीय तें आसा तें खास आसा आनी हें जें आसा आमची हॉस्पिटॅलिटी आमी लोकांक अशें उक्त्या मनान आमी लोकांक लागीं करतात अशें म्हणून आमी लोकांक आमंत्रणां दीत रावले. आनी आज अशी परिस्थिती जाली की एक वेगळ्या प्रकारचे कॉन्किस्टादोरीसनी आमचो गोंय ताब्यान घेतला. इतलो घेतला की म्हाका अशें दिसता की आणखी एक 10-15 वर्सां भितर गोंयकारांक सोदचें पडटलें काय कितें. गोंयकारां खातीर एक स्पेशल लॉ करचो पडटलो की स्पेशल रिजर्वेशन फॉर गोंयकार्स इन गोवा एसेंब्ली अशें करचें पडटलें काय कितें. कोण हांगासरलो कोण पेद्रू शिमाव आनी धाकू खंय पणजेकार अशा कशा मनशांक गोंयकार ते अशें डेफिनेशन करून तांकां खास जागा दिवची पडटली. हें घडलां आनी हें घडपाक कारणीभूत कोण जस्ट सामान्य लोकांच्या हाजे खातीर अंडरस्टँडिंगा खातीर भाई हे कॉन्क्वेस्ट कोणाचें? हें कॉन्क्वेस्ट आमचेच भारतीय लोकांचेच, दुसरे कोणाचे आसा अशें म्हणना हांव. आमचेच भारतीय लोक. कित्याक आमी लोकांक सरळ दवरले जे कायदे आमी पयल्या सुरवातीच्या काळान केले, तोमाजीन बाब आमी बरोबर काम करताले एका वेळार. गोंयच्या शेतकऱ्याक सांबाळपाक आमी कायदे केले. गोंयकाराची जमीन सांबाळून उरची म्हणून आमी कायदे केले. आमी शेतकऱ्यांक सांगले तुमी कूळ म्हणून तुमी जमीन कसणारे आसा, तुमकां जमनीची मालकी हक्क आमी दिता म्हणून सांगले. फुडें कंडिशन घातलें की तुमी ती शेत जमीन सांबाळपाक जाय, शेतीक लागूनच तुमी ती वापरूंक जाय, विकपाक मेळची ना, ही कंडिशन आमी घाली. पण फुडें अंमलबजावणी जाली ना आनी म्हणून आज डेली हांव वर्तमानपत्र उगडल्या बरोबर पयलें लक्ष चल्लें जाहिरातीचेर. वॉन्टेड लँड इन गोवा. कसलीय जमीन चलता, दोंगरा वयली चलता, शेतांतली चलता, उदका पोंदची चलता, समुद्रा काठची चलता, पण जमीन जाय म्हाका गोव्यान. आनी कितली जमीन जाय? 1 लाखा वयर, 25 लाखा वयर स्क्वेअर मिटर जमीन जाय. एकर आनी एकर जमीन आनी आमी विकपाक लागल्यात. लोक कितें म्हणटात, कायदे तज्ञ आमचे म्हणटले कितें, नो आमचे बंदी घालून येता तांकां, घालूं नजो, घट्टेन अमूक सांगला ना, घट्टेन तमूक सांगला, करूंक मेळना. पण प्रश्न आमकां विचारुया. आमी गोवा स्वतंत्र राज्य केलें न्ही, आमी पोर्तुगेजांक धांवडायले न्ही, भारत सरकारच्या मदतीन तें सगळें जालें आनी आमच्या गोंयकारां साठी आमी सांबाळचो प्रयत्न करुया अशें आमी सदांच आमकां स्वताक सांगतात आमी.
मागीर तो बोट दाखयता अमक्यान अमूक केलें तमक्यान तमूक केलें गेलें पण हो मुलभूत प्रश्न म्हाज्या दृश्टीन फंडमेंटल इश्यू दॅट रिमेन्स इज गोवा वी हॅव पुश्ड इट ओवर द प्रेसिपीस. तुम्ही ऑलरेडी हो वर्डिक्ट दिता आनी ताजेरच हांव वतां यतीश बाबा कडेन. हे भाईचे शब्द आयकून यतीश बाब तुमकां आयचें हें गोंय कशें दिसता? Boy, Pramod, I look at it like this, Goa has got a strong character. It always had this strong character, strong identity, जी आम्ही अस्मिताय म्हणटा पळय. It is a very strong character that Goa has possessed since prior to liberation, after liberation as a UT, in its journey of statehood, and it is continuously embedded in its कितें म्हणटा तें in its character. प्रत्येक गोंयकार behaves in a particular way, has particular traits, has particular likes, has particular dislikes, likes a particular way of doing things, a particular way of treating the environment. I mean, Goinkar lok je asa are very particular about nature, environment, culture, tradition. So what samko character जो गोंयचो आसा तो embedded character आसा तो काडूंक शकना. आज तो डायल्यूट जाता काय Now, कितें? having said that, या we have come quite far from the time of our liberation, then union territory, fighting for opinion poll, and then statehood, agitation for statehood, Kokani, till this day. आणि तू जर बारीक पळयत, म्हाका याद येता ते एलेनॉर रुझवेल्ट, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. I mean, Goinkar had a dream then. That dream is nurtured even today. What is the dream? The dream is that Goa will be progressive. Goa will be developed. Goa will be green. And in all this, which we will achieve through the path of sustainability and knowledge-driven administration and economy. I think this, I feel I can encapsulate it that way, that this is the dream of Goans. आणि बारीक जर तू पळयत जाल्यार यू सी लेजिस्लेटिव्ह फ्रंट आमी तरातरांचे कायदे केले. आय एम टॉकिंग जनरली बिकॉज वी आर ओवरव्ह्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट. आमी लँड लॉस केले, आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स केले, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स डिव्हिजना सारकी गव्हर्मेंटा भितर केली, लॉ कमिशन केले. वी हॅव गॉट सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एम्बेडेड नाव. टुरिझमाच्या हातून घ्या, आयटीच्या संदर्भात घ्या, एज्युकेशनाच्या संदर्भात घ्या, यू टेक हायर एज्युकेशन, यू टेक स्किल बेस्ड, यू टेक नॉलेज बेस्ड, यू टेक फार्मा, IT. I mean, there are so many spheres of economic activity now that Goa is concentrating upon so that the lives of Goans improve, the economy of the state improves. In fact, Goa, we have got novel pieces of legislation. We have got very peculiar uniform civil code. I mean, continuance of Portuguese civil code in Goa, which we have now ingrained after the Goa Daman and Diu Administration Act of 62. It became part of our law. I mean, if you see, Goa is like that lighthouse to the country, and everything here functions so harmoniously that we can really showcase to the country the development model, the legal model of personal laws, the environment, ज्या लोकांक environmentaच्या बाबतीन इतली जी लागणूक आसा, even that spirit. I mean, Goa is an ideal Okay. state, And now- and we should work together, and I'm sure that together, all Goans, with the government, with everybody, we will achieve even greater. वो प्रश्न युगांक बाब येता की जो तोमाजीन बाबान काढलो, भाईन काढलो, यतीश बाब म्हणटा दिस आयडिया ऑफ गोवा. आणि नॉट ओन्ली दॅट आयडिया ऑफ गोवा, ताजे खातीर आमी इन्स्टिट्यूशन्स तयार केले, कायदे तयार केले. ह्या सगळ्यांचो ग्राउंडार इम्पॅक्ट जाला असो दिसता काय कितें? काय आमी ह्यो गजाली केल्यो आनी ऑन ग्राउंड जशें भाई म्हणटा की डायल्युशन्स जायत आसात. गोंयच्या कॅरेक्टराची डायल्युशन्स जातात, गोंयकारपणाच्या संकल्पनेची डायल्युशन्स जातात, गोंयच्या अस्मितायेची डायल्युशन्स जातात. ही डायल्युशन्स जातात अशें दिसता ते जायना तशें आणि दिसता? पहिली गजाल एक आमी समजुपाक जाय, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आणि जशें आमी युनियन टेरिटरी एंड स्टेट हाजे भितर हें जालां की स्टेटहूड इज अ रियलिटी. केन्ना ना केन्ना तरी आमकां स्टेटहूडा खातीर झगडचें पडटलें आशिल्लें आनी स्टेटहूड घेवचो पडटलो आशिल्लो.
ॲट द डिस्टिंक्ट कॅरेक्टर ऑफ गोवा. आय मीन एंटायर म्हणजे ज्या पद्धतीने आय थिंक गोवा इज द लास्ट स्टेट विच वॉज म्हणजे जाचं घटक राज्य जाहीर जाल्लें हे तुगेले प्रादेशीक अस्मिते खातीर म्हणजे भाशावार प्रांतरचनेक घट्ट धरून आनी मागीर जे हें जालें दॅट इज बिकॉज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटीव नेसेसिटीज एंड ऑल टुगेदर. सो म्हाका एक गजाल 36 years डावन द लायन जेन्ना आमी पळयता की ओवरऑल ज्या पद्धतीचें मायग्रेशन इज अ रियलिटी. मायग्रेशन आयज खंयी गेले जाल्यार वी आर लिव्हिंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड, वी आर लिव्हिंग इन अ ग्लोबलायज्ड वर्ल्ड. सो त्या खातीर वी नीड टू कम इन टर्म्स विथ दीस एंटायर टर्म्स अबाउट वेन वी टॉक अबाउट कोंकणी एज एन आयडेंटिटी. कोंकणी इज जस्ट नॉट अ लँग्वेज, कोंकणी इज एन सेंटिमेंट. सो कोंकणी इज ओवरऑल जर तूं कोंकणीचो हे पळय इट इज ऑलरेडी ग्लोबलायज्ड इन नेचर. म्हणजे आमकां जी गजाल करपाक जाय आशिल्ली स्टेटहूड मेळून इज टू मॉडर्नायज द स्टेट, बिल्ड अ मॉडर्न डेमोक्रेटीक स्टेट. तातूंत भाशा येता, तातूंत कल्चरूय येता, तातूंत एग्रीकल्चर येता, सगळे गजाली येता. नाव वॉट हॅज हॅपन्ड इज दॅट आय फायंड अ डिस्कनेक्ट की आमकां जी एक पॉलिटिकल मिनींग दिवपाचो आशिल्लो आमच्या आयडेंटिटी खातीर, आमच्या एस्पिरेशन्सा खातीर, देर इज अ डिस्कनेक्ट. दॅट डिस्कनेक्ट मायट बी बिकॉज ऑफ अ जनरेशन्स, बिकॉज आमची आयडेंटिटी इटसेल्फ हॅज अ डिस्प्युटेड कॅरेक्टर. इट इज आमी व्हडलीं आंदोलनां केली, आमी व्हडलें सांगलें की आमी गोंयकारांनी गोंयकारपण राखलें. इट इज ऑलवेज अ वन गोवन हू फॉट अगेन्स्ट द अदर गोवन. सो ह्या सगळ्या डिस्प्युटा भितर आमची कितलीशीच जनरेशनां गेली आनी आज जे जनरेशन जे 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 पॉलिसी मेकिंग आनी हातून तातून आसा, दे हॅव अ कम्प्लिटली डिफरंट पर्स्पेक्टीव टू इट. आज जर खंयच्याय भुरग्याक सांगलें की युनियन टेरिटरी ऑर अ स्टेटहूड, ताका कितलोय आर्ग्युमेंट सांगलो, ही वील चूज द स्टेटहूड is because he knows the struggle of Delhi, he knows the struggle of other union territories. सी प्रत्येकाक हांगासर फुल फ्लेज नागरीक म्हणून रावपाचो अधिकार आसा. आता in terms of laws when we talk about legislations, आमकां कांय कोर एरियाज ज्यो आमकां डिफायन करपाच्यो आशिल्ल्यो, ज्यो आमकां प्रोटेक्ट करपाच्यो आशिल्ल्यो, वी हॅव नॉट बीन सेन्सिटीव अबाउट दॅट. लायक फॉर एग्जाम्पल वेन वी टॉक अबाउट वॉट इज गोवननेस, what is the soul of Goa? I think it is a nature. आज आमचे कडेन लायक फॉर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स यू टेक, रापोणकार, जितले रापोणकार नुस्तें पाकता ताच्या दोबरात तो नुस्तें पिकयता. आज जी आमची सस्टेनेबिलिटी आसा इट इज इन अ DNA ऑफ गोवा. सो जी गजाल आमकां करपाक जाय आशिल्ली, वी हॅव नॉट बीन सेन्सिटीव टुवर्ड्स द सर्टन एरियाज. Thomasin Baba, on that point I'll come to you की ताणें एक बरें सांगलें की there is a disconnect between जी गोंयची राजकीय अस्मिताय आसा त्या अस्मितायेंतल्यान तयार जावपी जी वळख आसा आनी ज्या तरेन गोंयची जनरेशन्स, ते मागीर पॉलिटिकल जनरेशन्स आसूं किंवा सोशल जनरेशन्स आसूं, ज्या तरेन इवॉल्व जाली आफ्टर लिबरेशन, आज तो पर्स्पेक्टीव बदलला आनी घडये त्या बदलिल्ल्या पर्स्पेक्टिवाक लागून हो डिस्कनेक्ट दिश्टी पडटा. तुमच्या जनरेशनाक आज हो डिस्कनेक्ट चड सिवियरली जाणवता काय कितें? खरें, इट इज बिकमींग एक्स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. आतां पळय, जेन्ना आमी लिबरेट जाले तेन्ना 6-6.5 लाख आसले आमी. आयज आमी 15-16 लाख आसा. आतां इमिग्रेशन वी कॅनॉट एवॉयड, इट इज एज पर द लॉ. पूण आमच्यांनी जेन्ना हे लोक, भायले लोक गोंयांत येता, आमची जी अस्मिताय आसा ती डायल्यूट जायत वता आनी इतली डायल्यूट जायत वता की भिरांत दिसता आनीक 20-25 वर्सांनी कोंकणी, जाका आमी आयडेंटिटी म्हणटाले, गोवन आयडेंटिटी, ती सर्वायव जातली वो ना. देखीक आतां तूं पळय, आदीं जेन्ना आमी समजा म्हापशां बाजारांत गेले, पणजे बाजारांत गेले, आमी कोंकणींतल्यान वेव्हार करताले, कोंकणींतल्यान. आतां गोंयकार पासून जो कोंकणी भास आपली भास म्हणून मानता तो पर्यंत हिंदीन तांकां विचारता. सो सगळो हो वेव्हाराचो जो पळय आतां भास जाल्या गोंयांत, ती वो हिंदी ना जाल्यार थोडकायेन थोडे इंग्लीशूय जाता. म्हणटच ही परिस्थिती जी आसतना आमच्यांनी आमची जी पळय खाशेली जी कितें अस्मिताय आसली
ती फुडाराक आमी सांबाळपाक शकतले वो ना ही म्हाका भिरांत दिसता. आनी त्या खातीर हांव जाल्यार म्हणटा की जेन्ना आमी युनियन टेरिटरी आसले, आमी आमची ट्वीन एस्पिरेशन्स म्हणटाले, कोंकणी भास आनी स्टेटहूड, त्या काळार आमी एकोनॉमीक म्हणजे कॉमन मॅन जो आसलो हय. ताणें एकोनॉमीक ग्रोथ वा आनीक दुसरो कसलो ग्रोथ ताणें फकत ताका स्टेटहूड जाय आसली. आयज तें आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आनी एक डेफिनेट म्हणल्यार आमचे तर राजकारणी जशे आदले गोंयकार गोंयच्या मोगाचे, गोंयच्या अस्मितायेच्या मोगाचे आसले, तेच पर्यंत तर आयचे राजकारणी आसले जाल्यार जितली आतां वाट लागता तितली वाट तुम्ही लागची म्हणटात तितली जर आशिल्ली आज आमकां ही डिबेट करची पडनाशिल्ली. पडची नासली. बाई म्हाका सांगात, तुमी हे राजकारणाच्या मुद्द्याचेर आयले, तुमी हे स्टेटहूडा पयलींचें राजकारण पळयलां आनी इमिजिएट स्टेटहूडा उपरांत जी सगळी बजबजपुरी तयार जाली ती पळयल्या. हांव आतां प्रामाणीकपणान तुमकां विचारता, ह्या जनरेशनाचो मनीस म्हणून, अशें तुमकां कितें जालें की अकस्मात स्टेटहूड मेळटकीर तुमी घे सरकाराक घडोवपा आनी उडोवपा लागले? अशें कितें बदल्लें? अशें खूब कितें बदल्लें. हय हांव मातसो म्हणजे उजवे बाजूक जो म्हजो फ्रेंड बसला, हय ताणें ड्रीम स्वप्न हय हो शब्द पळयला की गोंयकारांचें एक स्वप्न, आनी त्या स्वप्नान हे म्हजे दोगूय यंग मनीस अजुनूय त्या स्वप्नांत बरेच रंगल्यात की गोंयची एक अस्मिता आसा, गोंयची भाशा आसा, गोंयची कॅरेक्टर आसा, तो कॅरेक्टर आमी राखपाक जाय म्हणून आमी सगळें केलां. बदल्लें कितें की हें ड्रीम शॅटर जालें. हें ड्रीम सगळ्याच गोंयकारांचें. एकदां थारायलें की आमकां महाराष्ट्रान वगैरे विलिनीकरण नाका म्हण थारायल्या बरोबर 100% गोंयकारांचें एक ड्रीम जालें की आमी सुदारणा करुया, आमी आमच्यो भाशा आसात त्यो आमी सांबाळुया, आमी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स कोंकणी मराठी प्रादेशीक भाशा म्हणून आमी दवरुया आनी आमी फुडें सरुया, आमी आमच्या गोंयकारांक सांबाळुया. हें जें ड्रीम घेवन आमी फुडें सरले तें ड्रीम शॅटर जालें. ते राजकारण्यांनी केलें, ते समाजकारण्यांनी केलें, इंडस्ट्री लोकांनी केलें, सगळ्यांनीच ताका हातभार लायलो. नेहरून सांगून गेल्लो तेव्हा सुरवातीक की एक गोष्ट धरान धरूंक जाय की चेंज इज कॉन्स्टंट. चेंज वर्सांच घडत चल्लो, पण कितले फास्ट जावचो. नेहरू सांगून गेलो त्या वेळार की गोवा हॅज अ युनीक कॅरेक्टर, बट गोंयकार्स देमसेल्स वील चेंज इट बट स्लोली, अशें ताका त्या वेळार दिसतालें. पण आमी अशे धडाडीन फुडें सरले की हे ड्रीमचे आमी ठिकऱ्या कुडके करून आमी सगळे करून उडयल्यात. आनी बेसिकली म्हणून हांव परतो सुरवातीक केलो त्याच मुद्द्याचेर परतो येता की आमची शेवटी गोवा म्हणजे कितें? गोवा म्हणजे आमची एक ठरावीक जॉग्राफीक एरिया आमचे कडेन आसा. भारत म्हणजे कितें? एक ठरावीक आमची एक जॉग्राफीक आमची एरिया आसा. आनी प्रत्येक जाण जो नॅशनलिस्ट स्वताक म्हणटा पळय तो ती आपली एरिया मातृभुमी म्हणटा, आपलो प्रदेश म्हणटा तो राखपाचो प्रयत्न करता. म्हजो मुद्दो होच जाला हांगासर. आमचो कॅरेक्टर जो बिगडलो, आमचें ड्रीम जें शॅटर जालें तें अशा मुद्द्या खातीर की आमी ही गोंयकारांची अस्मिता जी त्याच्या जमनींतल्यान उगवता, त्याचो कॅरेक्टर उगवता, त्याची संस्कृती, त्याचो कल्चर, त्याची भाशा सगळी जाता, ही सांबाळपाचोच प्रयत्न आमी केलो ना. कायदे केले पण कायदे आमी अशे उडोवन उडयले, काडून दुस्पट करून उडयले त्या कायद्याची केली. म्हणून आजची परिस्थिती जाल्ली आसा. ते जर सांबाळटले आमी, तो कॅरेक्टर सांबाळटलो, ती अस्मिता परती जाग्यार आमी हाडटले, तर शिक्षणा पासूनय सुरवात करपाक जाय. आतां ती नवी एज्युकेशन पॉलिसी खातीर आमी मातृभाशा म्हणटात तेचो आमी एक्सेप्टन्स ते करपाक जाय. आनी अजुनूय वेळ गेल्लो ना. म्हजें म्हणणें अशें आसा की जर आजचे राजकारणी जे कायदे अस्तित्वात आसात त्या कायद्यांची अंमलबजावणी जर केली नाही तर बऱ्याचशा गोष्टी सुटाव्यो जातल्यो. यतीश बाब, तुम्ही एक गजाल मान्य करतात की बरें हातूंत भितर सांगलें की अल्टिमेटली गोंयकारच आपली अस्मिता किंवा गोंयकारच आपली जमीन आज सामको धडाडीन विकपाक भायर सरला आनी फाटीं फुडें पळयनासतना की फाल्यां आपलें अस्तित्व ह्या भुंये भितर कितलें उरतलें, कशें उरतलें आनी उरतलें काय कितें हाजो सुद्दां विचार करनासतना लेफ्ट रायट सेंटर हें विकप चल्लां. तुमकां दिसना आयच्या घडयेक हो आमचो सगळ्यांत मोठो प्रश्न, जंय राजकारणय आनी लेजिस्लेशनूय येवंक जाय आनी त्याच बरोबर घडये समाजकारण आनी समाज मनूय बदलपाक जाय. See, I look at it like this, Pramod. Laws असता पळय, कायदे, body of laws, they are precipitated and necessitated by situations and circumstances. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना थोड्यो गोश्टी अश्यो तरेन जातल्यो म्हणून चिंतून नाशिल्लें. आज ज्यो तरेन थोड्यो गोश्टी कितें म्हणटा ते डेमोग्राफिकली घडटा
ताजो पॅटर्न आणि थोड्या वर्सांनी वेगळो आसूंक शकता. सो बेसिकली कायदो जो आसता तो कायदो सिट्युएशन्स, नेसेसिटीज, सर्कमस्टान्सीस हाज्या प्रमाणे डिवेलप जाता, इवॉल्व जाता. आता वन थिंग आय अग्री विथ यू and we are all this, that गोयचे लँड is a limited resource. We are a small state, limited resource, and त्या संदर्भात लँड प्रोटेक्ट करप is an important aspect. आणि थ्रू लॉज तू जर बारीक पळयत, टायम एंड अगेन laws have been made on the subject, are being ideated on the subject, should happen. I mean, more laws should come in which will give effect to the purpose. So all that is part of legislative wisdom, which happens, which will happen, and all that. But one thing that I wish to say more very distinctly is that जेन्ना आमी डेमोक्रेटिक सेटअपाच्या संदर्भात उलयता आणि डेमोक्रेसीन जगता, डेमोक्रेसी ब्रीद करता, तेन्ना everything opens up with the opening words and the spirit contained in the preamble. That is, we the people. I'm not going and stretching it as a Thomas Jefferson and all that, but I'm only trying to say that we the people mean the citizenry. See, Sarkar will do good work for the state, will do good work for the people and all that. But as people, as we the people, we should also ensure that we do our best to protect the character of the state, to protect the identity of the state. कोंकणीच्या संदर्भात जायत, ट्रेडिशनाच्या संदर्भात जायत, प्रादेशिक भाषेच्या संदर्भात जायत, कल्चराच्या संदर्भात जायत. I think we the people have got an important role to play. युगांग बाब, म्हाका सांगात, हे आमी करतात काय कितें? कारण एक गजाल जर पेपरां भितर जर आज उगडून पळयलें जाल्यार अशीच तरेची सारकी लँड वॉन्टेड म्हूण एड्स पळयल्या आनी लँड विकपाकय तयार आशिल्ली एड्स पळयल्यात की बाबा चल्लं कितें काय म्हणून हो प्रश्न पडटा. इतल्याच हाजेर ना की आज खूब फावटी कायदीक जेन्ना जातात तेन्ना प्रश्न पडटा की हो गोंयच्या बऱ्या खातीर केला काय राजकारण्यांच्या बऱ्या खातीर केला का म्हणून. ह्या जेन्ना सामाजीक एज वेल एज राजकीय अशी परिस्थितींतल्यान आमी वतात तेन्ना तुमकां दिसता की हो जो गोंयकारान सद्या सपाटो लायला विकपाचो आपलीच जमीन, खंय पावतले आमी? सी आय थिंक म्हाका दिसता की हाजेर मूळ विशयाचेर आमी हात घालपाक जाय. आय थिंक दिस इज in terms of when we talk about economy, this is related economy. When we talk about economy, we take a very कितें म्हणटा ते very formalized version of economy. Only numbers. We talk about GDP, fiscal आणि येते. Economy is also about human resource and also the dignity. आज ज्या पद्धतीन आज what you see today is a deadly cocktail of feudalism and a consumerism. म्हणजे जे उदात्तीकरण जे चल्लां कळ्ळें आनी ताका खंयच्याच देशाचें राज्य हें इम्यून जावपाक शकना. दिस इज अ पार्ट ऑफ युअर ग्रोईंग इकॉनॉमी आनी हे सगळ्यो गजाल. जर आमकां लँड प्रोटेक्ट करपाक जाय, वी हॅव टू लूक दॅट इशू इन अ मच ब्रॉडर पर्स्पेक्टीव की आज आमचो ह्युमन रिसोर्स आनी ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो भुरगो हांगा शिकता तो ह्या जमनी भितर ताका आमी कसो एंगेज करून दवरतलो आनी तो कसो चिंततलो की आपली जमीन विकून आपल्याक कांय फायदो ना, आपली जमीन जर आपल्या कडेन आसली जाल्यार आपल्याक फायदो आसा. Like for example, when I talk about this modernization of economy, look at what Hyderabad did with the in terms of a technology and an AI today. Bangalore, this is also a part of a state building. Bollywood, Mumbai. So this is a modernization of economy. आमचे कडेन सगळे रिसोर्स आशिल्ले, आमचे कडेन सगळी सैम संपदा आशिल्ली, बट द पॉयंट इज दॅट वी जस्ट ट्रीटेड दॅट रिसोर्स एज सम सॉर्ट ऑफ एन ट्रान्झॅक्शन, बट वी हॅव नॉट मॉडर्नायज्ड इट. सो आय थिंक आमकां ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंटा कडेन आमकां वेगळे पद्दतीन विचार करचो पडटलो आनी 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 इट ऑल तेन्नाच जमनीच्या आनी अस्मितायेच्या प्रश्नाकय जापो मेळटल्यो. बिकॉज वी कॅनॉट ट्रीट लँड एज जस्ट अ पीस ऑफ कॉमर्स. पीस, येस. बाई, बिफोर आय गो टू तमाम, येस, यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट. आनी बाई, एक गजाल सांगात, हे जनरेशन जे तुमच्या दोन्ही बाजूच्यान बसलां त्या जनरेशना कडच्यान आज तुमची अपेक्षा कितें? म्हजी पयली अपेक्षा अशी आसा की आमी एक लोकमत तयार करूया. यू आर बोथ इंटेलिजंट. तुम्ही एक्सप्रेशन अगदी सुंदरपर्यंत तुम्ही करतात. यू स्पीक आउट अबाउट युअर ड्रीम.
tell the new generation, how do we implement this dream? Tell the new voter what exactly he must do. Tell the elected legislatures what they're expected to. गोवा ग्रीन आसा, गोवा आमचो सोबीत सुंदर आसा अशें म्हणटात मरे, मागीर जमनी गेल्यो कित्याक? अजून कित्याक वचपाक लागले? आज गोंयच्या खंयच्याय भागांत तुमी चलात, एनी पार्ट ऑफ गोवा वचात तुमी, यू फायंड लँड्स बींग पार्सल, लँड बींग डिवायडेड, लँड बींग फेन्स, आनी कोण हें करपी तर स्थानीक मनीस एकूय म्हाका दिश्टी पडना, भायलोच मनीस दिश्टी पडटा म्हणजे आमी जमीन विकपाक लागले. अरे आमचे कडेन आलवारा जमनी आसात न्ही, पोर्तुगीज काळान दिल्ल्यो. कित्याक दिल्ल्यो जमनी ह्यो? फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. करेक्ट. सगळ्यो वचपाक लागल्यो. आज जाहिराती येतात, बागायती लँड जाय म्हणटा तो, हय. ऑर्चर्ड लँड्स, दे आर लुकिंग फॉर ऑर्चर्ड लँड्स. With what aspiration they are buying orchard lands? Correct. They can convert those lands easily. But look at our Agriculture Tenancy Act. The Agriculture Tenancy Act defines agriculture. It includes rice, paddy. It includes horticulture. It includes आमचे बागायती, आमचे सगळे तरेचे भितर बागायत येतात, कुळागरां येतात भितर. आज आमी त्या कायद्याची अंमलबजावणी करनात म्हणून जाय तांकां ते जाय तांकां उत्पन्न. तोमाजीन बाब, तुमच्यो ह्या जनरेशना कडच्यान अपेक्षा कितें? आतांच आमचो कलाप बाब सांगतालो त्या प्रमाणे म्हाका दिसता आमचे जे आयचे तरणाटे आसा तांणी पॉलिटिकली एक्टीव जावपाक जाय. जायत्या जाणांक, खुबश्या तरणाट्यांक पडला, आमकां कित्याक पडना, कोत्ता ते कोत्तेले. आनी जरी तर तरणाटेच म्हणून हांव आयच्या काळार तर आमचे वाडलेले पासून पयशी जे सुवातेर दुडू मेवता ते सुवातेर धांवता. देखीक इलेक्शन येयलें, इलेक्शन येयल्या उपरांत जो उमेदवार घरां घरांनी भोंवता, आर्टिकलान 1000 2000 रुपया दिता, हाकाच लागून कितले जाण आपलें मत जें बऱ्या खातीर दिवपाक जाय आसलें ते त्या 2000 5000 लागून आनीक दुसरे सुवातेर दिता. आनी हेका लागून जें आमचें पळय सिच्युएशन आसा, पॉलिटिकल सिच्युएशन अदीक करून वाट लागलेली आसा. इतलेंच न्हय, आतां आमी तर इलेक्शनां येता तेन्ना पळयलें जाल्यार अशें आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे बरे भाशेन वागतात, भोंवतात, एकामेकाच्या फेस्तांक येता वतात. पूण ज्या ज्या वेळार इलेक्शनां येता त्या वेळार जो रोल आमचे पॉलिटिकल फुडारी पळय प्ले करता त्या मदें ते आमच्या शेजाऱ्या मदें पर्यंत दुस्मानकाय आमी खूब फावटी भुकीक पडटा. खूब फावटी पडटा. यतीश बाब, फायनल म्हाका सांगात, हे भाईची जनरेशन, तोमाजीन बाबाची जनरेशन हांणी जें सांगलां तें पेलपाची, बुजार घेवपाची जबाबदारी तुमच्या जनरेशना कडेन आसा काय कितें? See, I look at it, Pramod, I was just, I'll begin from where I left and where Sir Tomazin and Dr. Khalap has said that, ultimately, it all boils down to we the people. I mean, see, we have a big role to play. As citizens, we have a big role to play. I mean, we should partake in this democratic process in the way we are expected to partake constitutionally. I mean, एकदा मत मारलें आणि therefore, see, ideate म्हणटा पळय आमी, ideate is a big concept. I mean, you have in West, you have these county halls, and you have town halls, and you have all these things. Here also, we have got so many forums. We've got so many platforms to ideate. I mean, ultimately, we the people should work hard to keep this character, to protect this character, and for that we should ideate effectively and participate in this journey of growth. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका एक गजाल जी जाणवली आतां जेन्ना तोमाजीन बाब आनी यतीश बाबाक हांव आयकतालो की कांय वर्सां पयलीं आमी प्रश्न विचारताले की नागरिकाचें कर्तव्य फक्त मत दिवन सोंपना, मुखाले 5 वर्सांय ताणें नदर दवरपाचें आसता म्हणून. आज परिस्थिती अशी आहा, तोमाजीन बाबान जसं सांगलें की मत कशें मारतात रे तुमी अशी विचारपाची पाळी आयल्या आनी कितें चल्लां तुमचें काम म्हण. पूण मत मारून विसरप ह्या स्टेजी वेल्यान जी आमकां अपेक्षा आशिल्ली की नागरीक तुगेलो उरिल्ली 5 वर्सांय बी यतीश बाबान सांगलें तशें पार्टिसिपेट जातलो डेमोक्रेटीक प्रोसेसा भितर, थंयच्यान अरे मत तरी सारकें मार, थंय तरी पयशे घेनाका अशी म्हणपाची आज पाळी आयल्या. म्हाका दिसता वी द पीपल हो जो शब्द तांणी वापरलो, ही जी फ्रेज तांणी वापरली,
आमी विचार करपाची गरज आसा आनी हांव सदांच भाई आमच्या स्टुडियो भितर येता तेन्ना सांगता की तांणी 2012 भितर एक सुंदर लॉ कमिशनाचो ते अध्यक्ष आसतना रिपोर्ट तयार केल्लो, जातूंत भितर आमी जितलेय प्रश्न आज उलयल्यात तितल्याय प्रश्ना खातीर कसले कायदे जाय आनी ते कशे जाय हाजो एक अहवाल तयार केला. ताजे उपरांत खूब सरकारां आयलीं, पण ह्या सिरियसनेसान कायदे तयार करून गोंयचे इंट्रस्ट आनी गोंयकारांची वळख आनी अस्मिता प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टीन जें जावपाक जाय तें अजून मेरेन जाल्लें ना. तेन्ना अशी एक जेन्ना गायडींग रिपोर्ट आसता तो घेवन खंयच्याय सरकारान खंयच्याय पक्षाचे आसूं ते मागीर फुडें वचप गरजेचें. तितली संवेदनशीलता गोंया प्रती राजकारण्यांनी आमी दाखयतले अशी अपेक्षा दवरता आनी थांबता. यतीश बाब, भाई, तोमाजीन बाब, युगांक थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.